कितू दीस जाले एक भुरगो म्हाका सावियो आल्बुकेर म्हूण म्हाका कॉल कोत्ता आनी मॅसेज कोत्ता. सो तेगे हांव कॉलूय आन्सर कोन्ना आनी तेगे हांव मॅसेजीचो रिप्लाय बी कोन्ना. सेम डीपी, सेम प्रोफायल पिक्चर घालून म्हाका एरन फेर्नांडीस म्हूण आनको रिक्वेस्ट धाडलो आहा. तें हांवें आजून कन्फर्म केलो ना. सो हांवें मुगे फ्रेंड्साको इचारलें, हे मनशा ओडटाय काय म्हूण. सो ती म्हणपा लागून म्हाका तेंकडेय चॅट केलो आहा हूंय. आनी तो तेंकडेय बी इचारता सेम, "तूं हूंय आसोता, गोंय आसोता, हूंय आसोता." सेम तो मुकोडे मॅसेज घात म्हूण हांवें तेकोडे चॅट केलें, की "तो म्हाका फोन कोत्ता म्हूण तुगे प्रॉब्लम कितें काय?" म्हूण. तो मुको इचारता, "तूं हूंय आहा काय?" म्हूण. हांवें तेको इचारलें, "तूं कित्या जाय हांव हूंय आहा तें? गोंय आहा काय?" म्हूण इचारता तो म्हाका. सो तो पड कितें इचारता आनी तेका हांवें रिप्लाय केली. आनी तेणें म्हाका कॉल केलें आनी जेन्ना तो म्हाका कॉल कोत्ता न्हू, त्या दोना हांव मुगे फ्रेंड्सा कडेन उलयतालें. आनी तेंकाय सांगिलां तो कितें इचारता तेजें कितें रिप्लाय दिली ती. ती म्हणपा लागली म्हाका, "तूं आन्सर कर कॉल." हांवें म्हणलें, "हांव आन्सर कोन्ना." ती म्हणपा लागली, "तूं आन्सर कर. चोया म्हूण कोण तो." तर हांवें तेगेलो कॉल तेंगे दोवन तेगेलो आन्सर केलो. आनी आन्सर कोन्न हांव तेकोडे न्ही कितें उलयलां आनी हांव कितें उलयलें ना तें तुमकां हांव आयकोन दितलें. कोण उलयता? हांव आहा बरें. तूं कोण? तूं कोण उलयता? तूं कोण उलयता? तूं कोण उलयता? वय रे मनशा नांव ना, तूं मनीस जाल्यार तूं मनशा नांव ना, तूं कोण उलयता? तुवें म्हाका फोन केला न्हू, तूं कोण? कोण रे एरन पेरेरा? एरन पेरेरा? आ? तूं कोण उलयत रे? ह्यो फेक आयडी न्ही चड जालो आहाय. पूण मनीस सारको तो. मनीस फेक न्ही तो. पूण नांवां बोलतीं. जाता न्ही जाल्यार न्हू म्हाका न्हू एकू फेवर कोराय. ह्यो आयडी पळय हांव दाखयतलें तुमकां मेन्शन कोत्तोलें. त्यो आयडी न्ही जाता जाल्यार न्ही रिपोर्ट मारय. कंप्लेंट कोराय फेसबुकाक. आनी पुलिसेकूय बीन तुमको जाता जाल्यार कंप्लेंट कोराय ह्यो आयडीचेर. कित्यानी आयज ते म्हाका कोत्ताय, फाल्यां ते तुमचे बोगलेकूय पावतले. आज मुगे फ्रेंडा बोगले पावलो आहाय. फाल्यां ते तुमगे भयणा बोगले पावतले. तुम म्हणशाय हें मुगे प्रॉब्लेम काय म्हूण कळ्ळें तुका न्ही? ना. हांव जस्ट तुमकां सांगोतां. हांव जस्ट तुमकां रिक्वेस्ट कोत्तां. हे दोड्डिरे न्हू तुमगे भयणा बोगले वो तुमगे चेडवां बोगले पावनाय जावपा वो तुमगे मांयचे बोगले पावनाय जावपा आनी हे दोड्डिरे जाल्यार न्ही असल्यांनी तुमी न्ही कट आवट करचे पडटले. सो मुगे रिक्वेस्ट तुमकां ह्यो आयडी रिपोर्ट मारपाच्यो. तुमको जर इल्लें बोरें करपा जाता न्ही, हें इल्लेशें बोरें कोराय. देव बेसांव घालतलो तुमचेर. तुका सांगत रे हांव, सावियो आल्बुकेर एरन फेर्नांडीस जो एकू नांवाचो शिंबूर जावन बापाय गेलो चेडो आहा तो. तुगे आयडी आहाय ते भाशेन म्हाका सदां तुका पाय बीन जायते आसले. मांय एक आसतली, पाय जायते आसले. ओके? सो तुका सांगोत हांव. बी केअरफूल. कळ्ळें न्ही? म्हाका खबर आहा तूं कोण आनी कोण न्ही तो. ओके? तूं सजभशी तुका वळखलो ना काय म्हूण. तुका हांवें न्ही वळखिला.
तूं कोण आनी कितें तो? तुगे तर सारकें देंवोवपा जाये न्ही? जाल्यार मरे मुज बोगलेनी पांय घाल आनी मागी न्ही रोडनाका. पूण तूं इनोसंट ना. तूं जाण जायन कोत्ता हें कितें कोत्ता. तूं हें कितें कोत्ता न्ही तें जाण जायन कोत्ता. खुंयचे कडेन जेवण जेयता न्ही तेंच जेवण जेय. दुसऱ्यांगेल्या न्ही प्लेटीन तुलें जेवण न्ही जेवपा येयनाका. कोंब जायन कळ्ळो तुका न्ही? सगल्यो तर कोंब लागोल्यो न्ही फाटल्यान न्ही, तुका धांवों पडटोलें. कळ्ळें? इतलें सांगून हो मुगे विडियो काबार कोत्ता.